विजनरी कॉपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीन बुडयल्ल्या ठेवीदारांचे पैसे परत मिळवून दिवपाचे आश्वासन सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिले। ऑडिट केल्या उपरांत 40 कोटीचो फ्रॉड आशिल्ल्याचे मुखार आयले। या खातीर 6 ऑडिटर नेमल्यात। पैसे मिळवून दिवपाक काय महिन्याचो कालावधी लागतलो अशें सुभाष शिरोडकराचे म्हणणे। विजनरी कॉपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीन पैसे बुडलेले ठेवीदारांनी मंत्रालयात सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांची भेट घेतली। 2018च्या ऑडिटा प्रमाण 29 कोटी रुपयाचे लुकसाण दाखयता। त्या भायर 2019 ते आता मेरेन ऑडिटूच जावंक नाशिल्ल्यान हो आंकडो वाडपाची शक्यताय ठेवीदारांनी उक्तायल्या। ठेवीदारांचे पैसे परत मिळवून दिवपाचे आश्वासन सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिले। प्रामुख्यान लक्ष घातलेलें आसा आनी ऑडिटर्स अपॉइंट केल्ले आसात। आमकां थंय जो सी आसा ताजोय आमकां सपोर्ट जाय पडटलो आनी दुसरें म्हटल्यार आतां सद्याक जवळ जवळ 5 ते 6 समोर अधिकारी घातल्यात थंय। ते बँकेचे डिटेल पळयले जर जाय जाल्यार सादारणशे 39 क्रोड्स जे आसा पळय ते फ्रॉड आसा। तातूंत भितर बोगस लोन खूब दिल्ले आसात। तेजे नांवार 1 लाख 2 लाख 3 लाख करोड खूब हे केल्ले आसा। बँके कडेन एसेट्स चड नात। सादारणशे म्हणजे हिसपान मॅक्सिमम 5 to 7 क्रोड्स इतले एसेट्स आसतले जे आमच्यान डिस्पोज करप जातले। लोन जे आसा पळय न्ही ते सादारणशे रियल लोन जे आसा ते म्हणजे हिसपान 4-5 कोटी। आतां ते रिकवरी फट्ट करून 1 म्हयन्या जावंक शकना। आमकां हांगसर जाला म्हणून 5 कोटी 1 म्हयन्या भितर किंवा 2 म्हयने जावंक शकना। पूण वी आर ट्रायंग टू एनफोर्स अँड रिकवर दीस अमावंट। जसो एमावंट येता पळय न्ही ते पद्दतीन जे कितें एमावंट येता तो लोकांक आमकां दिवपाक मेळटलो। म्हणजे वेगळे मार्क करपाचें अशें करून केल्लें आसा जेणे करून जितली कितें रिकवरी जाता आनी एसेट्स डिस्पोज ऑफ करून ते ऑफकोर्स एसेट्स डिस्पोज ऑफ करपा म्हटलें जर जायत ताका 2 महिने 3 महिने 4 महिने लागता। ते फट करून जावचें ना। मॅक्सिमम प्रायस कितलो मेळटा तो पळोवचो पडटलो आनी त्या प्रमाणे ते डिस्पोज ऑफ करून जे पयशे येतात ते पयशे जाणी कोण डिपॉझिट केले आसा त्या लोकांक आमी मदत करची पडटा। तुमी बरें दिसना सो आमचो हें आहा ते मातशें सीएमाक बरें पावयचें की आमचे पयशे मेळपा लागून आमी हिंगा येता। आमची विजनरी कॉपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी 4 ब्रांचीस आसाय, लोटले, कोलवा, माजोड्डा आनी रामनागरी कुर्तोरी। कितले पयशे उरल्या? पयशे आमचे 2018 ऑडिटा प्रमाणे 2018 ऑडिटा प्रमाणे 39 crores लायबिलिटीज दाखयता अकॉर्डिंग टू 2018 ऑडिटा प्रमाणे। तेजे उपरांत 18-19 ऑडिट जावपाची उरलो आहा। 18-19 जालो मागीर 19-20 ऑडिट जावपा आहा। सो सगळे एकठांय केल्यार आमचो अदम आसा 50 crores तरी आमकां दिवपाक जाय। आपूण मुख्यमंत्री आशिल्लो जाल्यार विजनरी कॉपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीन बुडिल्ल्या ठेवीदारांचे पैसे मेळोवन दिवपा खातीर हेर बँका वांगडा बॉन्ड तयार करून तांकां बेल आउट करपाचो अशें बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगस म्हणटा। एज अ गव्हर्नमेंट वी नीड टू फायंड अ सोल्युशन बाय बेलिंग देम आउट। सो बेलिंग देम आउट करपाचे ऑप्शन जे आमी असेंब्लीतून हांव उलयल्लो आनी सांगलेलें आतां बेल आउट करता तो कितको करतलो। एक बँकाको पयशे नाय, एसेट नाय ऑन पेपर, जाल्यार ताका बेल आउट करपा जाय। हांव चीफ मिनिस्टरू गोंयचो, हांव चीफ मिनिस्टर जाल्यार आय वूड हॅव क्रिएटेड सम कायंड ऑफ अ बॉन्ड्स एंड गिवन एन एश्योरन्स टू एनी अदर बैंक एंड आय वूड हॅव पुट अप एन अपील। सो हांवें आज ऑनरेबल मिनिस्टर WRD आमी सुभाष बाबा सांगलें की यू ऑल कम आउट। आतां इलेक्शन जावपाक 3-4 दीस उरल्या कोर्ट येवपाक। ताजे पयलीं एक अपील घाला न्हू। यू पुट आउट एन अपील फ्रॉम द गव्हर्नमेंट सायड रिक्वेस्टिंग बँकर्स टू कम इन ऑर्डर टू बेल आउट द विजनरीज। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत।